प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 13वी चीट 33 to 37 पर्यंत. आनी आमी आतां हें देवाचें उतर पयलें आयकोया. तो वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत देखून चोत्राय दवरात, जागृत रावात. एकल्याक आपल्या वावरान आपल्या चाकरांक अधिकारी दिवन आनी दार राखण्यांक राखण करून लावन आपल्या घरांतलो भायर सरून एक प्रवेश करूंक वेतो कोण एकल्या मनशा पळयतो. ह्या पासत घराचो दोनी केन्ना येतलो, तिनसान मदयानीर, गोब्या सादार की फाट्या पारार, ते तुमी नकळोत देखून जागृत रावात. ना जाल्यार तो उचितूच पावत आमी तुमी ताका न्हिदलेली मेळशात. तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. भाव भयणीनो, आयज आमी कितें वाचता? जेजू म्हणटा, सगल्यांक म्हणटा, जागृत रावात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता आनी सजमता की जेजू आमकां म्हणटा, तो कितें म्हणटा 37 बडीन, तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता, जागृत रावात. भाव भयणीनो, आमी आयज आदवेंताच्या वेळार भितर सरता. आयचो आयतार जावन आसा पयलो आयतार आदवेंताचो. आनी ह्या आदवेंताच्या पयल्या आयतारा आमी कितें आयकता? जेजू म्हणटा, तयार रावात, तयार रावात. कित्याक तयार? कित्याक? नातालांक? ना. जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो, तो दुसरे फावटी येवपाचो आसा. पयले फावटी जेन्ना येयल्लो तो येयल्लो एक ल्हान भुरग्या भाशेन. तो आयिल्लो एक शांतीचो राजा म्हणून. तो आयिल्लो आमकां काकुतकार म्हणून. तो आयिल्लो आमचो सोरवंदार म्हणून. पूण जेजू येवपाचो आसा भाव भयणीनो. तो येवचो आसा केन्ना? तो येवचो आसा आमची जोडटी करपाक. आनी ह्या आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचना, तो म्हणटा, जागृत रावात. हांव तो ही जी उतरां उलयतालो माकवाची 13वी चिटीन, तो आपल्या शिसांक म्हणटालो 2000 वर्सां पयलीं. पूण आयज ह्या 37 वडीन म्हणटा, तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता. तें सगलीं कोण? तूं आनी हांव भाव भयणीनो. जागृत रावात म्हणटा. म्हणजे आयज थान आमी न्हिदची ना. आयज थान आदवेंत कॉमेंस जाता म्हणून आतां नातालां पासून आमी न्हिदची ना. खूब लोक न्हिदचो ना. कित्याक खूब लोक आतां नेवऱ्यो करतलो, बरें बरें दादोसपण हें जें रांदपाचें आहा नातालांच्या दिसा तें करतलो. खूब खूब बिजी आसतलो. पूण जेजू जेन्ना आमकां सांगता जागृत रावात, फकत ही नातालांची परबेची जें आमी खांग कोत्ता आनी आमचें घराचें पेंटींग करता, हांगा शिमीट मारता, तें करता, हें सगळें आमकां करून जागृत रावपाची गरज ना. आमकां जागृत रावपाची ह्या आमच्या आत्म्याच्या तयारीची. कित्याक जेजू जेन्ना येतलो तो आमकां सांगून येवचो ना. तो चोरा भाशेन येतलो. ताणें सांगलां, जसो चोर येता आमच्या घरान चोरी करपाक, तेच भाशेन म्हणटा, हांव जेन्ना दुसरे फावट येतलो हांव चोरा भाशेन येतलो. तुमकां सांगून येवचो ना. आनी देखून तुमकां गरज तयारी करपाक, गरज तुमचो संबंद म्हजेशी घट रावपाक. संबंद को घट जातलो भाव भयणीनो? आमचो संबंद जेजूशी घट जातलो जेन्ना आमी ताज्या उतराचेर आमचो नियाळ कोत्ता, ताजी चोत्राय त्या उतराचेर दवरता आनी तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा. आनी जेन्ना हें आमी देवाचें उतर पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, तेन्ना आमी खरेंच जेजूक सांगता, जेजू हांव खरोच तुजो मोग कोत्ता, हांव खरेंच तुजो पाटलावदार, हांव खरेंच ही तयारी कोत्ता. कित्याक तूं ये आयज, फाल्यां, परवां, फुडल्या म्हयन्यान, 10 वर्सांनी, 100 वर्सांनी आमी आसत जाल्या ह्या संवसारांत, तेन्ना जेन्ना ह्या संवसारांतली आमी वेतले तेन्ना कितें जातलें भाव भयणीनो? आमी खरेंच एक दीस जेजूक
मेळटले हांव आनी खरेंच ताचे बरी सासणान जियेतले हांव. आनी देखून हें जागृत रावपाचें आयज उतर जें जेजू सांगता, हें जागृत रावपाचें जावन आसा आमची तयारी, आमच्या ओतम्याची तयारी. फकत आमची भायल्या दोबाज्याची तयारी न्ही, खूब पाटी आमी सगळें जें भायलें आसूंक जाय. हें आमच्या घराचें, आमच्या नातालांच्या फेस्ताच्या दिसा कितें करूंक जाय, कितें खाण दिवंक जाय, ताजेर आमची चोत्राय आसता. पूण आयज जेन्ना हो पयलो आयतार आदवेंताचो आनी 4 आयतार आसतले, पूण ह्या 4 आयतारांनीच फकत ही तयारी ह्या म्हयन्याची आसची ना, पूण आमची दिसपट्टी ही तयारी आयजतान कमेस करुया. आनी जी आमी न्हिदल्या, खरेंच आमी जेजूच्या उतराचेर आजून पासून नियाळ करूंक ना, चोत्राय धरूंक ना, तें उतर पाळपाक कमेस करूंक ना. आयजतान आमी आमच्या न्हिदेंतली उठोन हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळुया आनी खरेंच ही तयारी जावन आमी जागृत रावया जेजूच्या परतून येण्याच्या दिसा. भाव भयणीनो, ह्या आयतारा दीस तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक खरोच बरी तयारी हांव येवजितां, बरीच तयारी हांव आवडयतां. आनी हांव सजमतां की हे पावटी ह्या वर्सा 2020 आमच्या नातालाची परब खरेंच दुसरेच भाशेन जातली. खरेंच आमचे ओतम्याची तयार जातली आनी खरेंच आमी जेजूच्या मोगान, जेजूच्या उतरान आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगान आमी वाडत वेतले. हांव तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमच्या फॅमिलीक बी हांव गॉड ब्लेस म्हणटा.